भाग चौथो. पोर्तुगालांत पयले मिसांव. तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. आमच्या आदल्या भागांनी आमी सान फ्रांसीस शावेराच्या आकारणी वर्सांचो आनी सोसायटी ऑफ जीजस ह्या संस्थेची स्थापणूक कशी जाली हाचेर लक्ष घातले. आयज आमी सान फ्रांसीस शावेराच्या दुसऱ्या मुखी मुद्द्यार लक्ष घालतात. पोर्तुगाल देशांत ताचो प्रवास आनी ताच्या मिसावाची मुळावी वर्सां. पोर्तुगालांत प्रवास. शावेर आपल्या पाद्रीपणाची माखणी घेतल्या उपरांत आनी जेजुईट संस्थेची स्थापणी जाल्या उपरांत ताचे पयले मुखी मिसावाची सुरवात पोर्तुगाल शारांत जाली. ह्या प्रवासांतल्यान ताच्या समर्पीत वावराची सुरवात जाली. पोर्तुगालाच्या लिस्बोन शारांत प्रवेश केल्या उपरांत ताच्या मूळ देश स्पेन पापारास खूब वेगळे नवे संस्कृतीचे चित्र ताका पळोवंक मेवलें. पोर्तुगाल एक मुखेल दर्यावेली शक्त म्हूण आंतरराष्ट्रीय वेपार आनी संशोधन केंद्र आशिल्ल्यान तो एक आदर्श सुरवातेचो बिंदू थारलो. आतां शावेराच्या सुरवातेच्या मिशनरी कार्यावळींचेर नदर मारुया. शावेर थंयसरल्या समाजांत बुडलो आनी तांची संस्कृताय आपणायली आनी भास शिकलो. ताचे सुरवातेचे लक्ष लिस्बोनाच्या लोकांक प्रचार आनी सेवा करपाच्या वावराचेर थारलेले आशिल्ले. हॉस्पिटल, बोंदखणींत आनी हेर सुवातींनी ताणें वेळ घालो, जंय तांकां तो आत्मीक मार्गदर्शन आनी मजत मेळूंक शकताली. पोर्तुगालान शावेराचे अनुभव आत्मीक नवसरणे पासत व्हडा म्हत्वाचे थारले. वेगवेगळ्या परिस्थितींत आनी वेगवेगळ्या लोकांकडेन भासाभास करून मनशांच्या दुखा विशीं ताची उत्सुकताय वाडली. मिसावाच्या वावराची आनी खोलायेन वावर करपाची इच्छा वाडली. पोर्तुगालांत शावेराच्या काळांत क्रिस्तांव धर्म पयसुल्ल्या देशांनी शिपडावपाचो ताचो संकल्प घोट जालो. मनशाच्या दुखाचो आस्पाव आनी आत्मीक मार्गदर्शनाचो उणाव ओळखून मिसावाच्या वावराची सुरवात करूंक ताका आनीक नेट मेळलो. शावेराचे पोर्तुगालांतले मिसांव. ह्या काळांत शावेराच्या जिवितांतले आनी वैयक्तीक चिंतनांतल्यान आत्मीक वाड जावंक खोलायेन जाणविकाय मेळटा. ताच्या बरोवपांतल्यान क्रिस्ताचो संदेश आजून आयकूंक नाशिल्ल्यांक पावोवपाच्या ताच्या मिसावांत वाडोच वचपाची खात्री उक्ती जाता. पोर्तुगालांतल्या म्हत्वाच्या अनुभवांक लागून शावेराची मिसावाच्या वावराची भावना आनीक घोट जाली. ताची नदर लांब आनी रुंद. येरोपा भायर मुखेलपणान उदेंतीक मिसावांचो वावर करपाक तो भायर सरलो आनी क्रिस्ताचो संदेश आजून व्हड प्रमाणांत आयकूंक नाशिल्ल्यान प्रदेशांनी व्हरपाचो तेचो हेतू आशिल्लो. पोर्तुगालाच्या मिसावांच्या वावराच्या परिणामाक लागून ताणें फुडल्या मिसावाची बुनयाद घाली. ताच्या जिवितांतलो एक म्हत्वाचो काळ जंय ताणें आपली मिसावाची उमेद वाडयली. पोर्तुगालाचो प्रवास हो ताच्या जिवितांतलो एक परिवर्तनाचो टप्पो आशिल्लो. हांगा ताणें मनशाची गरजेची खोलाय समजूंक सुरवात केली आनी ताच्या फुडाराच्या यत्नांक आकार दिवपी मिसावाच्या वावराची वचनबद्धताय तयार जाली. येवपी भागांनी आमी शावेराच्या उपरांतल्या मिसावाचेर आनी संवसारांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी क्रिस्तांव धर्म पातळायतना ताका मेवलेल्या आव्हानाचो आनी जैताचो अभ्यास करतले. 5व्या एपिसोडा खातीर पळयत रावात, जंय आमी शावेराच्या बारुतांतल्या गोंयांत पावपा विशीं आनी ह्या वाठारांत क्रिस्तांव धर्म शिपडावपाचो ताणें केल्ल्या सुरवातीच्या यत्नाचेर खोलायेन विचार करतले. देव बरें करूं.